yoga is taking global center stage. Is it taking local center stage also? योगा फॉरेनरांक चड इंट्रस्ट आसा. Success is out of a comfort zone. So we have done a traditional yoga. फ्लेक्सिबल माइंड अँड फ्लेक्सिबल बॉडी इज रिक्वायर्ड. UK approved yoga म्हणजे नाल्यात तू शिकतलो ना शिकतो ना. If you come out of a comfort zone, you'll be successful. 21 जून हो संवसारीक योगा दीस आणि ह्याच दिसाच्या निमतान आमी भेट दिता सत्संगा रिट्रीट हांगा मेळपाक सोनिया आरोंदेकर आणि राजवीर सावंत नायक हांकां. बोथ ऑफ यू, फॅन्टास्टीक प्लेस, फॅन्टास्टीक वायब, अँड लेट मी से वेलकम टू द शो. म्हाका एक सांगा, आमी बरेचदा म्हणटा की योगा दीस आणि त्या निमतान आमी ही भासाभास तुमच्या कडेन करता. म्हाका आवर्जून जाणून घेवपाक जाय की तुमी ह्या क्षेत्रांत काम करता, योगा प्रॅक्टीस करता, तुमी स्वता करता ते करता, प्लस तुमी बाकीच्यां कडेन इंटरॅक्ट करता, शिकयता. आवर्जून विचारतलो हांव की योगा इज टेकिंग ग्लोबल सेंटर स्टेज. इज इट टेकिंग लोकल सेंटर स्टेज ऑल्सो? म्हणजे आमी ह्या देशाचे नागरीक जेणे योगा पळयलो कितलीं वर्सां असा करता आणि असा मातशें एटलिस्ट हे तरी अवेअरनेस आसा. Of course, awareness is actually our job to see that we spread the awareness. Locals are taking interest now. तेजेने आता केला इंटरेस्ट. पहिली तितलो हे नासलो. It was not there. Right now everybody wants to like health issues येयलेले ह्या लोकांक आणि लोकांक आता म्हणजे हेल्थ जायी तेका लागून योगा आता स्प्रेड जाल्लो आसा आनी अवेअरनेस येयल्लो आसा. सोनिया, तूं आतां बरीच वर्सां ह्या क्षेत्रांत काम करता, हांगासर तुमी प्रॅक्टीस तुमी बाकीच्यांकूय शिकयता. विचारपाक सोदता की फॉरेनर्स चड येता शिकपाक काय लोकल्सूय चड शिकपाक येता? बरो प्रश्न विचारलो. चडशे म्हाका दिसता आमचे योगा फॉरेनरांक चड इंट्रस्ट आसा. ओके, ते आमचे भशेन जावंक सोदतात. जे ज्ञान आसा भारतांत ते चड घेतात. पण आमचे लोक आतां तांकां कळ्ळा की योगान हे तुमी पूर्ण भशेन मन शांत दवरूं शकता. आपले बॉडीचे जे जे क्रिया आसा, कितें त्रास आसा तो तुमी सोडूं शकता योगा द्वारा. सो आतां तांकां जाणूक जालेलें आसा योगा कोणीय करूं शकतात. बरेंच आमी पळयता की देशाचे पंतप्रधान ऑब्वियसली योगा दीस सुरू केलो नरेंद्र मोदीन. तो आयज ग्लोबल सेंटर स्टेज हा. UN सारके जाग्यार आमी इतक्या व्हडल्या स्केलाचेर आमी योगा प्रॅक्टीस करता. ऑब्वियसली एफर्ट्स राज्य सरकार घेता, गोंय सरकारूय घेता. मागीर ते एक दिसा पुरते मर्यादीत आसूं किंवा लाँग टर्म आसूं, तेजेर आमी मागीर उलोवया. बट तुमकां अशें कितें दिसता, तुमी ह्या क्षेत्रांत काम करता, तुमकां कितें दिसता की योगा जर पर्क्युलेट करतले द लास्ट पर्सन ते मागीर वय वेगळें आसूं, कांय प्रॉब्लेम ना, जाल्यार कितें करपाक जाय सरकारान? अशें न्ही, बट इवन आमी सगळ्यांनी. सो दॅट लेट मी कन्फेस वन थिंग की आय डोंट प्रॅक्टीस योगा बट आय वूड लव टू, बट मे बी बरेचदा आसा की टायम मेळना आनी कितें आसा. ही सगळी गजाली एक्सक्युजीस म्हाजे कडेन खूब आसा योगा न करपा खातीर. इफ यू वॉन्ट टू कन्विन्स, हाऊ वूड यू कन्विन्स समबडी? I believe in a statement, success is out of a comfort zone. Yeah. If you come out of the comfort zone, you'll be successful. Okay. So what I do as an instructor, माझ्या कडल्यान पहिले स्टार्ट करता. लोक whether they want to do practice yoga or not. It's my job to see that as an instructor, so many years I've been practicing all these things. So to create an awareness to the people. So how कितें करता पयलो तो सांगता तुका. I wake up early in the morning at 5 o'clock. Maximum 5:30. म्हाका जाग येतातूच. First of all, I go to the washroom, I become fresh, I go for a jog. एकदा ती माझी जाली jogging, then I do all the stretches. This is a everyday program, even Sunday. Even Sunday. I believe like आम्ही सदींच जेवतात, exercise कितें करचो न्हू सद्दां. That's my program. From 6 o'clock, 5:30 we start. 5:30 to my workout ends. Classes मागीर तेंच्या बरोबर स्टुडंटा बरोबर क्लासीस घेवप, तांकां कितें दाखोवप. I think by 9 o'clock आमचें सोंपता. Finally I have my food. I sleep at 12 o'clock. I also म्हाका लोक विचारतात 12 1 न्हिदून परत कसो उठ्ठायचा. I feel like if you're happy inside you what do you call it? You require It's not a routine for you. No, and if you're happy, you need only few hours of sleep. You don't need lots. If you're sad, you need 6 hours, 10 hours. Doctors recommend करतात. So वरा compulsory दोगूच जाय. I feel it's not required. If you're happy, you can 2 hours on 1 hour of sleep complete जाऊ शकता. So Rajvi, I think it is more important की आम्ही आमचं रुटीन कसो डिसाइड करता. Whether it is a boring routine of going to job and 9 to 6 जर job तुमचो आसा, you have to travel, you have to crib about your boss, you have to crib about the transport, you have to crib about the government.
इट्स अ डिफरंट केस ऑल टुगेदर. बट आय थिंक तुझं रुटीन जर तू स्वतः मनापासून जर हॅपी असा तर ऑब्वियसली स्वतः हॅपी उरतलो तर उरतलो. म्हाका दिसता तुज्या जी कम्युनिटीन तू काम करता वेदर इट इज युअर कलिग्स ऑर युअर फ्रेंड्स, आय थिंक इवन फॅमिली, आय थिंक यू कॅन मेक देम अ लिटल मोर हॅपी. सुनील, आवर्जून विचारपाक सोदता की बरेचदा म्हणटा की आमी बायलां चेडवां म्हणटा की आपूण ना आमकां करियर एंड ऑल दोज थिंग्स आसा, बायलां म्हणटा ना आमकां आनीक वेगळ्यो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आसा, ते सगळें जस्टिफिकेशन आसा. तरी जर कोणाक योगा प्रॅक्टीस करपाक जाय जाल्यार वॉट इज द सोल्युशन वेर यू कॅन मॅनेज थिंग्स विथ युअर रुटीन, वेदर इट इज बोरिंग ऑर हॅपी रुटीन इज अ डिफरंट केस. हांव म्हणटा की सगळ्या बायलांक टायम मेळना, सो रातचे न्हिदचे पयलीं हांव सगळ्यांक सांगता रगत संचालन एक पयलो व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो पांय तुमी एक वॉलार दवरूं शकता, बेडार न्हिदून पांय वयर दवरपाचे एक 15 मिनट, फूल तुजें ऑक्सिजनेटेड ब्लड तकलेन वयता. सो रातचे तुमकां न्हीद पडना, स्ट्रेस आसा तो सारको रिलीज जाता. तो आसना ताका आमी वॉटरफॉल आसन म्हणटा ओ विपत्रीकरणी इन संस्कृतान म्हणटा. तो एक आसन करूं शकतात. ओके, दुसरें म्हणटा तें मेडिटेशन, ब्रिदींग खूब इम्पॉर्टंट जालेलें आसा. आतां तुमी जाणा सगळ्याक आतां वयता थंय पोल्युशन आसा, खूब लोक आतां स्कार्फ बीन बांदून तोंड बंद करतात, यू नो, टू प्रोटेक्ट द स्कीन. बट वॉट अबाउट द ब्रिदींग, तुमी तें विसरलेले आसा. आनी योगा हितून 3 तरेचे ब्रिदींग आसा. योगीक ब्रिदींग इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 प्रकार. एक पोटांतल्यान घेवप, एक छातयेंतल्यान घेवप. आमकां केन्ना भंय दिसता पळय आमी छातयेंतल्यान भितात, सो आमी धक 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 जाता, तें चेस्ट टू चेस्ट ब्रिदींग. आनी एक आसता फोर्सफूल तुमी ब्रिदींग घेतात, श्वास घेवपाक तुमकां त्रास जाता खंय खंय गेले जाल्यार कॉलर बोन वयर काडून, तो एक ब्रिदींग आसा. समज आमी सूर्य नमस्कार करता, हे 3 प्रकारचे ब्रिदींग आसा, ते पूर्ण सूर्य नमस्कार 12 आसनान ते सगळे येतात. पण तितलो आमकां टायम ना. सो एक म्हणटा ते विपत्रीकरणी करूं शकता, एक मुद्रा घेवन, ज्ञान मुद्रा किंवा चिन मुद्रा घेवन फाट चढळ दवरून किंवा खुर्चेर किंवा जमनीर बसून तुमी आपले स्वताचे श्वास कसो येता, पोटांतल्यान येता, छातयेंतल्यान येतला, तो लक्ष दिवपाचो. किंवा एक बीज मंत्र आसा, थर्ड आय अग्न्या चक्र जेका आमी म्हणटा, तो स्पिरिच्युअली आमी अवेकनिंग करता पळय योगा मेडिटेशन करतना, तो आमी म्हणू शकता. एक डीप श्वास घेवन ओम, सो गिळूंक जाय, तो पोटा मेरेन तो जावंक जाय, सेटल जावंक जाय. तो तितून तुमचे फूल बॉडी टेन्शन ते रिलीज जातले. सो हे 2 हांव तुमकां एक सजेशन दिवं शकता. प्रत्येकाची सुरवात ही ल्हान जाता, थंयच्यान मागीर फुडें व्याप वाडटा. तुजो सुंदरसो व्याप आसा, यू नो, यू केटर टू अ लॉट ऑफ पीपल. तुजी सुरवात खंयच्यान जाली? आयड लायक टू नो, बिकॉज बिगिनिंग्स आर ऑलवेज ब्युटिफूल. आय स्टार्टेड, आय थिंक हांव 14 वर्सांचो आसलेलो. 10th म्हाजी कंप्लीट जाल्ली तेन्नाच. आनी दॅट्स द टायम वेन आय स्टार्टेड माय जर्नी. तेन्ना तुका कांय म्हणजे आमचें हें ना, वॉट यू कॉल युट्यूब्स ना, इंटरनेट ना. आनी आय यूज टू फॉलो अयंगर योगा. म्हाजे कडेन अजून तो बूक आसा अयंगर योगा, व्हेरी एन्शंट बूक. आनी तें हांव करून करून तेजें वाचून पयलीं शिकतालो. आनी तेन्ना तुका आमकां इंस्ट्रक्टर सुद्दां मेळनासलेले. सो आफ्टर आय गेन्ड एवरीथींग, I followed a school. म्हाका एक शेवटाक एट द एंड एक आमचो इंस्ट्रक्टर मेळ्ळो. आमी कुंडय 3 years आमी थंय कुंडय तप आमचो म्हणटात तो तप थंय केला. आमी थंय संस्कृत शिकून, मंत्र शिकून योगा केल्लो. सो वी हॅव डन अ ट्रेडिशनल योगा. इट्स नॉट लायक आमी ते कितें म्हणटात ते आयज सगळ्यांचे ते योगाचे खूब येयलेले मिनींग येयलेले. हो योगा, तो योगा, लॉट्स ऑफ येयल्ले ट्रेंड्स. सो वी हॅव नॉट डन दॅट. वी आर फॉलोइंग अ ट्रेडिशनल योगा. परत यू बोथ हॅव कोलॅबरेटेड हियर इन दीस ब्युटिफूल प्लेस. ओके, तुमचं गोल्डन ड्रॅगन म्हणून एक क्लब आसा. ओके, इन दॅट तुमी योगाय शिकयता, तुमी मार्शल आर्ट्सूय शिकयता. हे कोलॅबरेशन कशें जालें आनी हाऊ डीड यू एंडेड अप इन अ ब्युटिफूल प्लेस लायक पर्रा, एस्पेशली इन दीस सत्संगा रिट्रीट? I started my career from 2003, okay, collaborated with Team Golden Dragon. हांव अशें स्टुडंट म्हणून आयिल्लें मार्शल आर्ट्स शिकपाक, बिकॉज हांव कामाक वतालें तेन्ना रातचें खूब ट्रॅवलिंग जातालें बसीन, खूब कशें इन्सिडंटूय जाल्लेले आसा म्हजे कडेन. सो आय वॉज नॉट फिजिकली स्ट्रॉंग अशें म्हणटा. पण जेन्ना मार्शल आर्ट्स जालें जॉयन, तेन्ना म्हाका एक कॉन्फिडन्स येयलो, आत्मविश्वास येयलो, हांव करूं शकता. टू मच ऑफ स्ट्रेंथ इज ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड. सो अशें आमचे कडेन खूब मार्शल आर्ट्स आसा. फ्लेक्सिबल मायंड एंड फ्लेक्सिबल बॉडी इज रिक्वायर्ड टू डिफेंड युअर सेल्फ. सो अशें आमी सुरू केलें. सो आमी डिसायड केलें की हो आतां खूब तरेचे आमचे कडेन कोर्सीस आसा, आमी शिकले बीन. सो लोकां कडेन पावचें म्हणून आमी हो मागीर एकठांय जावन क्लब रजिस्टर केलो. आनी आमकां एक जागो आशिल्लो. वी लकीली फावंड समबडी हू वॉज इंट्रस्टेड इन मार्शल आर्ट्स. सराक ताणें अप्रोच करून आमकां हो
सत्संगा रिट्रीट आमच्या नांवार आमकां शिकोवपाक क्लास दिले. व्हेरी इम्पॉर्टंट गजाल आमी म्हणटा की जिम जर करता जाल्यार ऑब्वियसली एक वॉर्म अप आसपाक जाय. वर्कआउट करता जाल्यार प्रॉपर वर्कआउट करपाक जाय. इफ यू मेक अ स्मॉल लिटल मिस्टेक इट मायट हॅम्पर युअर एंटायर लायफ. योगान बीन कितें सायड इफेक्ट्स आसा when you do? Because when you were showing us some of the poses, I was like stunned. Very difficult for a novice. Obviously amateur ते जमचे ना, ताका pro कोंट्री जाय. Are there any side effects? There are no side effects as such, but see, pain is inevitable. तुम्ही पेन घेतल्याशिवाय कांयच तुमकां अचीव करूं. As I said earlier, if you come out of a comfort zone, you will be successful. आणि आमचे जे पयली many people have asked me like why only yoga too? You can do so many other things. Like I think योगाचे जे चक्राचे सायन्स आसा, चक्रास, that is so important that आमी जे योगा पोजीस हांगा शिकयता ते चक्रा अलायन करपाक, ते चक्रा एक्टिवेट करपाक. एकदा चक्रा तुजे एक्टिवेट जाले ना, तुका कोणूच ती पोज घेवपाक he cannot stop you. Automatically that thing will come out. It's not only some people say it's only skeletal system. No, it's also that those small little things, but buttons म्हणटा आमी तेका. ते बटन प्रेस करप आनी फ्लेक्सिबिलिटी जावप ते इम्पॉर्टंट आसा. पावस पडलो आता म्हाका दिसता अळम्याचो सीझन जातलो आणि आमी बरेचदा पळयता की प्रत्येक हितून एक ट्रेंड येता, लायफस्टायलाचो ट्रेंड. मागीर ते फॅड म्हणा, तुमी म्हटले फॅड म्हटले, ट्रेंड म्हटले. आमी योगाच्या माध्यमांतल्यान सुद्दां खूब बरेचशे कंज्युमरिजम पळयता. एकदा ते बरी गजाल बिकॉज इट पुट्स एनी प्रॅक्टीस इन टू फोकस. बट मोर इम्पॉर्टंटली हाऊ डू यू सी दिस कंज्युमरिजम ऑर मे बी दिस ट्रेंड्स? ताणें मातसो विशय टीज केला. आयड लायक युअर फीडबॅक ऑन दॅट ऑल्सो. म्हाका दिसता जे आमचे कडेन विद्या आसा, वी आर लकी इंडियन, जे तरेचे बुकां आसा, व्हडले व्हडले आमचे स्वामीजी गेलेले आसा, तांचे विद्या आमी वाचूंक जाय. एक म्हणटा ते बुकां तुमी रेफर करा. जे आमी खाता पिता ताजे कडेन लक्ष दवरपाचें खूब गरजेचें आसा. अशें न्ही आमी आतां गोंयान आमचो ट्रॉपिकल क्लायमेट आसा आनी तुमी फॉलो करता खंयचे अमेरिकन डायट, खंयचे इंटरनॅशनल डायट, ते फॉलो करचे न्ही. जे गोंयान उगता तें खावपाचें, तें जेवपाचें अशें म्हाका दिसता. इवन आय फील लायक योगा अप्रूव. योगा आतां अप्रूव करपाक म्हाजे कडेन स्टुडंट्स येतात. सो इज इट UK अप्रूव्ड योगा? सर वॉट UK अप्रूव्ड योगा म्हणजे नाल्यार तूं शिकतलो ना शिकचो ना. आनी आमी से हू आर सम पीपल हू हॅव डन प्रोग्राम केलो हांच्यांनी आनी ते आतां म्हणटात ते अप्रुवल जाय जो पर्यंत युअर योगा इज नॉट अप्रूव्ड बाय देम आमी शिकोवचे न्ही. इट्स लायक दॅट. सो आय से नो, वी आर नॉट UK अप्रूव्ड. इफ यू वॉन्ट टू लर्न अ प्रॉपर योगा, कम हियर. ना बरेचदा आय थिंक पीपल आस्क यू फॉर क्रिडेन्शियल्स अँड पीपल आस्क फॉर सर्टिफिकेट. तुझ्याकडे जरी स्किल असली जाल्यार सर्टिफिकेट इज समथींग दॅट आय थिंक आमी ज्या इंडस्ट्रीन काम करता, द सर्टिफिकेट इज मोर व्हॅल्युएबल दॅन द एक्सपिरियन्स दॅट यू एंड अप हॅव्हिंग इफ यू डोंट हॅव दॅट हे ना. बट योगा सारखे हितून आतां म्हाका दिसता खंय तरी ते स्ट्रीमलायन जाता आनी त्या माध्यमांतल्यान आय बिलीव अँड आय फर्मली बिलीव दॅट योगा इंटरनॅशनल गेला. ऑब्वियसली इंडियेनूय तो पॉप्युलेट जावचो. आमी खंय तरी मातशें योगा बिगा प्रॅक्टीस करचे जेणू आमचें मातशें लायफ बॅलन्स अशें म्हणजे बॉडी बॅलन्स एज वेल एज मायंड अँड सोल. आय थिंक दॅट इज वॉट इज रिक्वायर्ड. हो आसन आसा एक पदा कपोतासना, ताका आमी पिजन पोज म्हणटा. हे कोणीय करूं शकता. एथलीट, रनर्स, कमर स्ट्रेट करपाक, पोट टायट करपाक आनी पांय सुटोवपाक. हो आसन आसा एक पदा कपोतासना.
हरि ओम. आतां हांव तो आसनास दाखयतलें ते आतां खुर्चेचेर आमी घरा बसून स्पेशली जाणट्यांक लागून वा कोणाक इंजरी आसा फाटीची पांयाची दोपरांची हें आसन तुमी घरा बसून करूं शकता. हातून हांव 3 प्रकार तुमकां दाखयतलें जे अशें आसा. आमी आतां योगा सुरू करया. जो खुर्चीचो योगा आसा पयलें म्हणटा तें फाट टायट करून ही फाटली भुजां आसा खुर्चेक घट धरपाचे. आतां पांयाचे धोपराचे त्रास आसा कमरेचो त्रास आसा हो आसन तुमी करूं शकता. श्वास घेवन एक पांय वयर करपाचो सरळ घेवपाचें चवथा पांय कमरेर दवरपाचो. दुसरो पांय वयर करपाचो पांय सकयल दवरपाचो. हें तुमकां जमलें जाल्यार दोन्ही वांगडा करपाचें. खुर्चेक घट धरात श्वास घेयात एक पोटांतल्यान श्वास घेवपाचो पोट भितर ओडपाचें श्वास सोडात चवथा पांय दवरपाचें. नजर समोर आसुनी श्वास घे पोटांतल्यान नाकांतल्यान श्वास सोडपाचो पांय दवरता. अशें तुमी 10 वेळा करूं शकता. श्वास घे श्वास सोड. जमता जाल्यार तुमचे पांयांक पळोवपाचें. श्वास घे श्वास सोड. दुसरो आसन हा खुर्चेर बसून खुर्चेच्या मदीं बसून घेवपाचें पांय अशे जमले ते पळोवपाचे. आतां खूब लोकांक कमरेचो मानेचो शोल्डराचो त्रास आसता भुजांचो त्रास आसता. आमी कितें करूंक जाय हो पूर्ण हात हांगा तेकोवपाचो गॅप दवरूंक जाय. उजो हात दाव्या धोपरार आनी ट्विस्ट करूंक जाय. 1 2 श्वास तुमी कोणून करूं शकतात किंवा श्वास नॉर्मल दवरात आनी टर्न करात. दुसरो दाव्यान आनी उजव्यान ट्विस्ट करात. पूण तुमचे फाटींतले मदली फाट सुट्टली. मान सुद्दां फाटल्यान घेवंक जाय सो मानेवेले ताणूय वयतले. अशें तुमी 3 फावट लेफ्ट सायड 3 फावट रायटाक कर 3 फावट उजव्या वटेन 3 फावट दाव्या वटेन करता. तिसरो आसन जांगर सुटोवंक जाय. मदीं पांय दवरपाचे हात कडेक दवरपाचे आनी हो पांय जाता तितलो लागीं घेयात. बॅलन्स तुमचो धरूंक जाय. पयलीं धोपर फुडें तेकयात कमर सरळ पांय सोडपाचो. धोपर फुडें तेकयात पांय फाटल्यान यूज करपाचो. श्वास घे कमर जमता जाल्यार फाटल्यान मागयात पांय सरळ करपाचो. तुमकां जाय जाल्यार पांय मातशे फाटल्यान धरून आनी मातसो जागो वाडून डीप बसपाचें. फाटलो पांय असो येतलो तोंड सरळ आनी स्ट्रेट करपाचो. फुडें फाटीं अशें 10 फावट तुमी करूंक शकता. हो दुसरो आसन आसा ताका आमी इंग्लिशीन गॉडेस पोज म्हणटा किंवा आमी वायड लेग स्ट्रेच म्हणटात. तो हो आसन असो आसा. हो आसन 1 मिनट आय हॅव टू टेल अबाउट दिस इज फॉर द जनरल वुमेन एंड एवरीबॉडी. हो आसन खंयचे वयोगटाक करूं शकतात. कमरेक लागून आनी पांयाचे ताकतेक लागून हो तुमी वापर करूं शकतात. पयलें म्हणटा तें बॉडी टायट करून अशें रावपाचें. पांयां मदीं गॅप वाडोवपाचो. ही पांयाची बोटां आसा ती मातशी ह्या वटेक दवरूंक जाय. जाता तितलो तुमी बॅलन्स दवरपाचो. कमर सरळ श्वास घेवन पूर्ण बॉडी सकयल बेंड करूंक जाय. श्वास घे चेस्ट आउट श्वास सोड. पूर्ण हो देवीचो पोस्चर आसा. ब्रेथ इन घेवपाचो. श्वास घे. श्वास घेवपाक आमी पूरका म्हणटात. श्वास सोडपाक आमी रेचका म्हणटात संस्कृतान. पूरका जमता जाल्यार रावचें हांगा श्वास करून किंवा श्वास नॉर्मल धरून श्वास सोडपाचो. अशें तुमी 10 फावट करूं शकतात. श्वास घे जाता तितले सकयल पुश करपाचें. हे बायलांक लागून खूब फायदेमंद आसा. श्वास सोडपाचो. जशें तुमी जाणा की योगा करतना चक्रास जे आसता पळय तांकां एनर्जी दिवंक जाय तांकां शक्ती दिवंक जाय तांकां इम्प्रूवमेंट दिवंक जाय. सो आतां हे चक्रास आमचे बॉडीच्या ऑर्गन्साक कनेक्ट असतात. सो आतां कितें करतलीं आमी फूल चक्रासना आमी करतलीं. हेतून 2 प्रकार आसा.
तुमी हांगा न्हिदून करूं शकता किंवा उबी रावन करूं शकतात. सो पयलीं आमी बेसिक्स तुमकां दाखयता जे कोणीय वयोगटांचे करूं शकतात. तातूंत तुमची पोटांत ताकत येता, कमर सुट्टा, थायरॉयड प्रॉब्लम जे कोणा आसता, हायपर थायरॉयड किंवा लोवर थायरॉयड आसता, हो आसन तांकां करूं शकता. थोड्यांक जेम येना रातचे खूब ताण आसा, हो आसन सुसेगाद करूं शकता. पण एक तुमकां समज ब्लड प्रेशर आसा जाल्यार फूल चक्रासन करचें न्हय. तातूंत जो पयलो प्रकार आसा हांव दाखयता तो करूं शकतात तुमी. The next one. 1, 2, and 3. And the last one. दुसरो आसन आसा तो गोमुखासन म्हणटा. ती आमची पचन शक्ती क्रिया घट करपाक फायदेमंद आसा. सो तो आसन आसा गोमुखासना. बरेचदा आमी म्हाका दिसता आमची चक्रां गुणयता दिसान एंड द स्ट्रगल बिगिन्स. बट आय थिंक जर योगा करीत जाल्यार एक्चुअल चक्राचेर तुमी फोकस करीत आनी मोर इम्पॉर्टंटली जर त्या चक्रांतल्यान तुमकां जर कितें बरें मेळटा जाल्यार आय थिंक इट्स मोर दॅन इनफ. आनी हो जो आमी कार्यक्रम हांगासर केलो तितूंतल्यान आमी कितें तरी साध्य करपाचो प्रयत्न केलो हितून म्हाका दिसता म्हाका खोशी भोगतलीत. सोनिया, राजवीर, थँक यू. प्लेजर इट वॉज टू हॅव यू ऑन दिस शो. And again, I really like to compliment both of you for having this beautiful place and beautiful ambience for making this yoga special and obviously my day, celebrating yoga day, very, very special. देव बरें करूं वेळ दिलो म्हणून. आमी असेच वेगवेगळे कार्यक्रम घेवन येतले आणि ऑब्वियसली वेगवेगळे पोजेस जे तुम्ही घर बसल्या करू शकता ताजेरूय आमी फोकस दवरतले. तोपर्यंत पळयत रावात रुडेंट.